1 जानेवारी सावन जीएमसीत डीडीएसएसवाय कार्ड नाशिल्ल्यांक उपचारा खातीर पैसे फारीक करचे पडटले। डीडीएसएसवाय करूंक ना जाल्यार गोंयकारांनी व्हॅलीड डॉक्युमेंट दाखयल्यार पैसे फारीक करपाची वेळ येवची ना। आयतारा मध्यानराती सावन जीएमसीत येवपी गोंया भायल्या पेशंटा कडच्यान पैसे घेवपाचें सरकारान थारायलां। डीडीएसएसवायांतल्यान सी कॅटेगरी हॉस्पिटलाच्या रेटीच्या 20% प्रेसान शुल्क वसूल करतले। नवे वर्ष जीएमसीत नवे नेम घेवन येता। 2018च्या पहिल्या दिसा सावन गोंया भायल्या पेशंटांक जीएमसीत उपचारा खातीर पैसे फारीक करचे पडटले। जीएमसीत डीडीएसएसवाय कडकपणान लागू करची म्हूण सरकाराचो आदेश आसा। जीएमसी आनी हेर 3 हॉस्पिटलांनी गोंया भायल्या पेशंटांक फी लागू जाता। जीएमसीत खासा फी कावंटर उबारला। पहिल्या पावण्यार डीडीएसएसवाय दिल्ल्या 181 सेवां खातीर तशेंच रेडिओलॉजिकल आनी डायग्नोस्टीक सेवां खातीर पैसे फारीक करचे पडटले। सरकारी हॉस्पिटलांनी गोंयकारांक फ्री सर्व्हिस जाय जाल्यार गोंयकारांक डीडीएसएसवाय कार्ड बरोबर व्हरप गरजेचें। 1 तारखे सावन हो नेम लागू। मात ज्या गोंयकारांनी अजून डीडीएसएसवाय कार्ड केल्ले ना तांणी आपली वळखपत्रां आनी डॉक्युमेंट व्हरून जीएमसी वा हेर सरकारी हॉस्पिटलांनी लाव घेवं येता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी। निमाणे वास्को नुस्तेकारांनी नुस्त्याचो बाजार बांदपाक नगरपालिकेक बावटो दाखयलो। हे आदले तेंपावयले मार्केट नगरपालिका आतां परत बांदतली। आमदार नगरपालिका आनी नुस्तेकारांचो जॉयंट मिटिंगेंत हो निर्णय जालो। ह्या बाजारात बेकायदेशीर धंदो करतल्यार एक्शन घेवची म्हणून नुस्तेकारांची मागणी। काल सांगो लागला आमकां गेल्या 5 वर्सां बाजार बांदया म्हणून आमी नाक केलो। आमी 2-4 फावटी ताणें आमकां आपोवन हाडली कालूसान आमच्याक 1 फावटी करून उतर शिवून आलें। एक फावटी आमच्याक उतर दिलां कित्याक सदां ते सवलते तशी रावल्या बरें जायना देखून आमी 1 फावटी उतर दिलां आनी आमची बोटकारांक मानेवकारांक सगळे आमी आपोवन हाडले आनी आमी उतर दिलां। सगळ्यांक बरें जाता तेच करपाक आनी ह्या लोमाड्यांक गाडयेक काडपाक। केन्नासून काडटा? 1 तारखेर काडटा न्यू वर्सासान 2 तारखेर बाजार बांदपाक तुम्ही मान्य केले। आमदार कार्लोस सांगता 1 मार्च सावन मार्केटाचे काम चालू जातले। 1.5 वर्सान खंय मार्केट तयार जातले। सॅटिस्फाय आहा। एक न्हू वास्कोकारांक बरें जालें की लास्ट 5 वर्स जाली आमी एक नुस्त्या बाजार बांदूं सोदता। आमकां तो बाजार बांदपाक जावन ना। सो हांव वास्कोकारा तर्फेन सगळे नुस्तेकारां बाजारकारां देव बरें करूं म्हणटा की हे आयज काम जालें म्हण आमचें। आनी आमचो न्यू चीफ ऑफिसर बी येयला। ही वॉज इन कोकोलीम एंड कुडचरेन। सो आय फील दॅट लायक ही इज लकी फॉर अस। एक मार्च फर्स्ट वीक म्हणल्यार तो बाजार काम स्टार्ट करतले कित्याक ते एक्सकॅवेशन करून फाउंडेशन घालपाचें बिफोर द रेन्स। सो मार्च एप्रील मे 3 months वी विल गेट एंड विथीन 1.5 year from the date of starting the market within 1.5 हांव ते बाजार 1.5 वर्सां भितर तो बाजार ताका बांदून दितलो। हे मार्केट 3 वर्सां फाटींच जावपाचें मात कांय राजकारण्यांक लागून तें जालें ना म्हूण मुरगांव पालिकेचो अध्यक्ष दीपक नायक सांगता। आयज बाब कार्लोसान आमकां एक प्रोजेक्ट हाडलो आनी तो आतां आमकां सक्सेस जाता। म्हाका दिसता हो सक्सेस आमचे 3 वर्सां पयलींच जावपाचो। कशें तरी पॉलिटिकल हेका लागून तो उरलेलो। आयज आमी एक बरें सांगूंक सोदता की वास्कोन जो बरो प्रोजेक्ट येतलो तो फीश मार्केट। आयज जवळ जवळ 40,000 लोकांक फीश मार्केट जाय। कशें तरी पॉलिटिक्साक लागून ते खंय आडखळ घालता। आयज तो प्रोजेक्ट म्हणजे जाता। म्हाका दिसता इवन तेंच्यांनी एकूच कॉरेज सांगला की तांकां ते भायर कोण बसता रस्त्यार कोण वेंडर्स बसता फीश घेवन तांकां काडपाक जाय। तेचेर आमी इमिजिएट एक्शन घेतले। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।